गोंयांत आशिल्ल्या कॅसिनोचो गोंयकारांक त्रास जाता म्हूण कॅसिनोच्या विरोधान लोक आवाज करताले। तेन्ना भाजप सरकार सत्तेचेर आयल्यार कॅसिनो मांडवी न्हंयतल्यान भायर काडटले अशें आश्वासन मनोहर पर्रीकारान दिल्लें। मात अजूनय कॅसिनो मांडवी न्हंयनच आसात। लोकांचो बोवाळ नाका म्हूण सरकारान 6 म्हयन्याची मुद्दत वाडोवन कॅसिनोच्या धनयांचे लाड केले। मात आतां त्या कॅसिनोचो सरकारान आशिल्ल्या मंत्र्याक त्रास जावपाक लागला। गोंयच्या सरकारान ज्या कॅसिनोचे लाड केले तेच कॅसिनोकार आयज सरकारा परस व्हड स्वताक मानपाक लागल्यात अशें मंत्री रागाच्या नेटान उलोवन गेलो। इतलेंच न्ही जाल्यार आतां ताका गोंयकारपण याद येवपाक लागलें। पर्वरी मतदारसंघात व्हडा प्रमाणात गोंया भायल्यान कॅसिनोचेर काम करपी कामगार भाड्यान रावतात। तांचे लोकसभा वेंचणुकेच्या निमतान गोंयांत पर्वरचे मतदार म्हूण वेंचणूक आयोगा कडेन नोंद केल्या। ही गजाल पर्वरचो आमदार तशेंच गोंयचो मंत्री रोहन खंवटेचे समर्थक पंचायत वांगड्यांनी खंवटेच्या नदरेक हाडून दिल्या। तिडकल्ल्या ह्या प्रतिनिधींनी शेनवारा वेंचणूक आयोगाच्या कार्यालयान वचून वेंचणूक आयोगाच्या नदरेक हाडून दिली। We have realized that through the ward members and the panchayats, आमच्यो 3 पंचायती plus some parts of Saligaon, that lot of people who are non-Goans from Mizoram, from Manipur, who are working in casino, especially Casino Pride, has been trying to put number of voters in these constituencies for reasons best known to them. ते खबर काडटकर आमी 28 मार्चाक we have lodged a formal complaint with the chief electoral officer. ही एप्लिकेशनां सगळीं ऑनलायन एप्लिकेशनां करून काडल्या। ऑनलायन करून काडल्या एक IP एड्रेसा वयल्यान सगळे भायले मिझोरमचे मणिपूरचे सगळे जे लोक आसात तांचे सिंग्युलर IP कडल्यान जे ते भाड्याक रावता पर्वरीच्या वाठारांत कितलेशेच आनी सालिगांवच्या वाठारांत कितलेशेच प्रिमायसीस भाड्याक घेतिल्ले आसात जातून कजिनोचे लोक रावता आनी ते कामाक थंय वतात। सो पंचायत वेर टील नाव क्वायट wanting to ensure that action be taken कित्याक continuously these complaints have been registered with the police station or at Gram Sabhas they have been raised. ते घेता आसतना simultaneously we come to know that ही नावां with the agreement जो मनीस ओनर आसा त्या प्रिमायसिसाचो ताजो एग्रीमेंट गोल्डन पीस रिसॉर्ट्स म्हणजे हॉटेल मॅजेस्टीक जातून तो कोण तरी भायलो कोण तरी श्रीनिवास नायक म्हणून आसा हू क्लेम्स दॅट ही इज अबाव द गव्हर्मेंट अँड ही क्लेम्स टू बी व्हेरी पॉवरफूल। दॅट इज वॉट आय हॅव अंडरस्टूड इन दीस कपल ऑफ डेज। ताणें इतली मस्ती पावल्या फुडें की दे हॅव एन्श्युअर्ड दॅट दे हॅव टेकन दीस पर्टिक्युलर पीपल अँड अंडर वन IP एड्रेस दे हॅव ट्रायड टू पुट ऑल दीस नेम्स। आज सकाळी ती आमी कंप्लेन घाल्या 28 तारखेक। आज सकाळी आमचे लोक जेन्ना हांगा गेल्ले म्हापशां आशिल्ले तेन्ना कळ्ळें की 3-4 बसी आज म्हापशां परत गेल्या ती फॉर्म विथड्रॉ करपाक। म्हणजे इमॅजीन द गट्स ऑफ अ पर्सन हू इज ट्रायंग टू पुट नेम्स फॉर पीपल हू देमसेल्स डोंट नो दॅट देर वोटर्स फ्रॉम वीच एरिया। जे वोटर थंयचे मिझोरमचे मणिपूरचे हे समज हांगा रावले गोंय आनी गोंयकारपण खंयचे उरलें आनी गोंय आनी गोंयकारपण करपाक ह्या लोकांक पयलें धांवडाचें पडटलें। वो श्रीनिवास नायक जावं ताजे लोक जावं which we have taken, I think panchayats also have taken resolutions in their body meetings today की जितले असले लोक हांगा पर्वरी रावतात ताज्या खातीर खंय नाल्यार खंय हे लॉ अँड ऑर्डराची जबाबदारी आज तांचेर आसा। वेर irresponsibility issues which have been procured in the last couple of years because of this type of migrants staying here जांकां स्वताचे बिलॉंगींग कांयच ना कॉन्स्टिट्युएन्सी तर्फे नाल्यार पंचायत तर्फे जे भाड्याक रावताले आज समज ते वोटर जाता हॅविंग नो रेजिडेंस प्रूफ नो आयडेंटिटी। आय थिंक इट इज द बिगस्ट थ्रेट। 820 नावां सुमार तांणी दे हॅव ट्रायड टू पुट 820 नेम्स। If somebody has to have a guts to put through one IP address, either he has taken the process of the election process to be taken for granted, or he has maybe tried to form a syndicate to put these names and create his own vote bank or what I really don't know. मग तो स्वतः पंचायती रावंक सोदता, स्वतः आमदाराक रावंक सोदता काय स्वतः मणिपूर आणि मिझोरमचे इलेक्शन हांगा करून सोदता म्हाका खबर ना। पूण this is an issue which has been seriously highlighted. This is a conspiracy. This is a conspiracy to get some things going in the interest of something. हाज्या फाटल्यान कोण आसा तो मनीसूय दिश्टी पडटा थ्रू द पेपर्स। श्रीनिवास नायक पर्वरी मतदारसंघात आशिल्ल्या कॅसिनोच्या धनयान आपल्या सुमार 820 कामगारांक पर्वरचे मतदार म्हूण वेंचणूक आयोगा कडेन नोंद केल्यात असो आरोप मंत्री रोहन खंवटेन केला। तशेंच पुलीस कागाळ करून चवकशी करपाची मागणी केल्या। ह्या संबंदान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंता कडेन उलयतलो अशें सांगलां।
आमच्या लोकांक ते मॅसेज पावयता की गव्हर्मेंट फॉर ग्रांटेड, मिडिया फॉर ग्रांटेड आनी इलेक्शन ऑफिसर फॉर ग्रांटेड. आय थिंक वी हॅव टेकन दीस. We are formally lodging a complaint at the Porvorim police station for creating bogus applications for filing of people as voters who are from Mizoram, from Manipur, and some maybe from Nepal also, who are trying to be voters here without having any residence proof, staying in rented premises, which are taken by Hotel Majestic under various company names, signed with the locals thai, and तांकां कोणाकूच बेज ना, proof ना, तांकां तुमी voter करून सोदता. म्हाका दिसता स्ट्रिक्ट एक्शन हॅज टू बी टेकन. वी हॅव ऑल कम हियर, रिक्वेस्टेड द चीफ इलेक्शन ऑफिसर मिस्टर कुणाल टू एन्श्युअर दॅट हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन जावचे. एक IP एड्रेसा वयल्यान 800 नांवां समज रेजिस्टर जावंक शकता जाल्यार आनी डेमोक्रेटीक प्रोसेस कित्याक जाय? I think this is a very serious issue which needs to be looked at. Cognizance has to be taken and action also has to be followed. Ajam Magir, we are going to Porvorim police station and lodging a complaint there also for fraudulent means of registering voters for of a person who is trying to do this. वोट ट्रान्सफर करपाक मेळना कोणाक आपलो दुसऱ्या स्टेटींसून ह्या स्टेटीन स्वता समज रेजिडेंस आसा जाल्यार करूंक मेळटा. भाड्याक राव जाल्यार मेळना. भाड्याक हॉटेल तुका स्टाफ दवरतले कामाक आनी तूं वोटर जातलो, तुजें स्वताचें कितें आसा? एंड वीच प्रोसेस डिफायन्स की तूं हांगा भाड्याक 1 वर्सा येतलो, फाल्यां तशें जाल्यार द ट्रेंड वील बी एज गोवा 5,000 महाराष्ट्राचे, 5,000 कर्नाटकाचे हाडून हांगा कामाक दवरतले बेश्टे भाड्याक आनी तांकां वोटींग करपाक लायतले. पण कोणी वोटींग वेर इज द डेमोक्रेसी, वेर इज द प्रोसेस? कॅन्सल जावचो ना तांचो वोट, महाराष्ट्रान कॅन्सल जावचो ना. महाराष्ट्रान वोट समज कॅन्सल केलो आनी हांगा हाडलो जाल्यार समजूंक शकता. हांचे कॅन्सल करूंक ना. हांचे कॅन्सल जावंकूच शकना, कित्याक हे लोक आमी व्हिडियोज काडले, तुमच्या कडेन व्हिडियोजूय शेअर करता. तांणी क्लियरली सांगून उडयलां की HR मॅनेजर कझिनो प्राडांचे सांगलें ते आमी काम केलें, खंय सायन मारपाक लायली ती सायन लायली म्हणून. आतां हाज्या फाटल्यान एग्रीमेंट्स कोणाचे आसा खंयचे? सी दे हॅव फायल्ड फॉर आस्किंग फॉर वोटींग. The process is they have asked for being a voter. There is a process to be followed. आता तो प्रोसेस तांणी समज पळोवन आशिल्लो आपल्या वॉर्डाचो जाल्यार एखादी चुकून समज बाय आयसायट ऑर ओवरसायट ऑर मॅनेज्ड वीच दे क्लेम दे कुड हॅव मॅनेज हें समज जाल्लें जाल्यार एखादी ते आज वोटर म्हूण आसतले आशिल्ले. आज आमी पयलीं आज जेन्ना आमी पयलींच धरला, वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट दीस इज शोन टू द इलेक्शन कमिशन. वी आर लॉजिंग अ पुलीस कंप्लेंट ऑल्सो नाव for the whole modus conspiracy of trying to make voters who are not from here. पण तांच्यानी आपले हे दिवना, तांच्यानी थंयचे वोटिंग कार्ड आपली दिवना कॅन्सल करपाक. कांयच दिवना. फक्त गोल्डन पिसाचो एग्रीमेंट which has been signed by Srinivas Naik of Golden Peace and this तेच घडले आसा. हो श्रीनिवास नायकाचेर म्हाका दिसता कारवाई करपाची गरज आसा. कित्याक खंयची ना, कित्याक ह्या मनशान इनिशिएटीव घेतला, हातून कोण इनवॉल्ड आसा तांकां घालचे पडटलेच. रायट नाव चेकलिस्ट त्याच खातीर म्हणटा मरे, BLO सर्टिफाय करूं ना, BLO कडेन पाविल्ले. पूण अशें पयलीं एखादी जालें आसतालें ते चॅक करचें पडलें. आतां आमच्या वॉर्ड मेंबर्सांनी विजिलंट रावन पळयलें, सो वी कूड गेट इट. इमॅजीन इफ दीस वॉज अ ऑनलायन प्रोसेस फॉलोड. ऑनलायन प्रोसेसान समज जाल्लें आनी दे कूड मॅनेज अ सिस्टम वीच आय डोंट नो वीच दे से दे कॅन मॅनेज, देन दीस नेम्स वूड हॅव बीन वोटर्स. सो गोंयकारपण आमी जेन्ना सरकार उलयता, वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट ह्या लोकांक पयलीं जागो दाखय आनी जो कोण मनीस हाज्या फाटल्यान आसा, हो नायक काय कोण तो, ताका म्हाका दिसता तांचो वांटो दाखोवचो पडटलो. हांवें सदांच कॅसिनोक विरोध केला. कॅसिनो मांडवी न्हंयतल्यान भायर व्हरपाचो विशय सरकार घडयतना सरकाराच्या सार्वजनीक कार्यक्रमान आसा अशें रोहन म्हणटा. तशेंच कॅसिनोच्या विशयाचेर जाय तितली चर्चा करया, पूण ह्या विशयाक मात प्रसिद्धी दियात असो सल्लो दिवपाक विसरलो ना. Sir, is casino business a problem in the state because you get a lot of... In the last 8-9 years of my part as a MLA, I have always voiced my opinion against the casinos. It is also reflecting in the common minimum program. I've also put across my views when Big Daddy came in, which is not done. I've viewed, let us not divert from the topic and get into casino mode today. Today first thing, पहिली टॉपिक हांगा काडप. एक्सटेंशन दिता आसतना कॉमन मिनिमम प्रोग्रामान जो दिल्लो आसा दॅट वी नीड टू रिलोकेट देम आउट ऑफ रिवर मांडोवी, वी स्टँड बाय इट. प्रमोदानूय काल काय पयर शोक सभेकूय सांगून दवरला की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वील बी अबायडेड. जी लिगसी मनोहरबाईन सांगिल्ली ती कंटिन्यू करपाक बरोबर आसात, ती जावंक जाय म्हणून आमी सगळे बरोबर वील एन्श्युअर इट इज डन. तितले पर्यंत समज एक्सटेंशन दिवचें पडटा, इट इज ओके. पूण ताज्या खातीर हे सगळेच ग्रांटेड घेतले इज नॉट ओके. आय वुडंट वॉन्ट दिस टॉपिक टू बी डायवर्टेड फ्रॉम वोटिंग लिस्ट बोगस टू स्पीकिंग ऑन द कजिनो.